Isaiah chapter 49 verse 3. इस्रायेला, तू मुजो सेवक, तुझे उदेशी हांव म्हजी महिमा दाखयतलो. Isaiah chapter 49 verse 1 and 2. द्वीपानो, मुझे ऐकून घेया. पयशिल्ल्या लोकांनो, म्हाका चीत दिया. हांव जल्मोच्या आदी सरेस्परान म्हाका आपयलो. म्हज्या आवयच्या कुशव्यातावन म्हाका म्हज्या नांवान उलो केलो. ताणें म्हजें तोंड दारीच्या तलवारी सारकें केलें आनी आपल्या हाताच्या सावळेन म्हाका लिपयलो. ताणें म्हाका पाजलेल्या बाणासारको केलो आनी आपल्या पोत्यान म्हाका लिपोवन दवरलो. Jeremiah chapter 1 verse 5. आवयच्या कुशव्यान तुका रचच्या आदी तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदी हांवें तुका पवित्र केलो. Tobit chapter 4 verse 21. म्हज्या पुता आमी दुबळी जाल्या म्हूण भियेनाका. तूं देवाच्या पिरांतेन सरशी जाल्यार, सर्व जिन्साच्या पथकातावन पयस सरशी जाल्यार आनी सरेस्परा तुज्या देवाक मानवात ते करशी जाल्यार तुका व्हड ग्रेस्काय मेळटली. Psalm chapter 34 verse 8. साका आनी पळया, सरेस्पोर कितलो बरो, ताका शरण येता ती सुबागी. Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. ताचे समोर आमी भगवंत आनी कथावेण जावच्या संवसाराच्या स्थापने आदीस क्रिस्तातय ताणें आमकां विसल्यात. आमचे वयर ताका आसलेल्या मोगा पासून ताणें आमकां जेजू क्रिस्तातय आपणाची भुरगीं जायशी पयलेच नेमल्यात. ताची कुशी आनी अपेक्षा तशी आसली. First Peter chapter 1 verse 15 and 16. बगार तुमकां आपोवन दिल्लो देव जशें बगेवून तशें तुमी सर तुमच्या सालीन बगेवून जाया. पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, हांव बगेवून देखून तुमी बगेवून जायजय.